तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतर आमकां फोस जाला मार्कस वांजेल 6 अध्याय वाक्य 7 ते 13 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 7 to 13. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशीना पयले आनी तांकां देंवचार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले. आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वानो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना रिक्षा त्या वाड्यांतले भायर सर वचसर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय थावन भायर सरून वचा. वेत आसतना तांकां सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फापोडा. अशें ते भायर सरून वचून पातकिजींनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देंवसर धांवडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. आज देवाचें उतर आमकां प्रदेश जावन कशेंय जेजूक ताच्या गांवांत ताका निराकारणी मेळ्ळी. थंय थावन तो भायर येवन भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचूंक देवाचें उतर परगट करूंक आनी तशेंच तितलें मात्र न्हय, दोगां 12 जाणां सिसां पैकी दोगां म्हळ्यार 6 ग्रूप करून विंगड हळ्यांनी तांकां धाडलें. आनी वेताना सत्राय सांगून धाडलें कितें पुरा वरचें कितें पुरा व्हरनचो. म्हळ्यार हर एक संगती तुवें देवाचेर डिपेंड जावन जियेचें म्हणल्यार एक संदेश जावन आसा हो हर एक. आज आमी आस्त बघ जाय तितलें आसून आमी जियेता जाल्यार ती एक दुसरी संगत. पूण कांय नातलेले देवाचेर विश्वास दवरून जियोवचें फुडें सरचें म्हळ्यार तें एक वर्तें एक देणें जावन आसा. ताचो भावार्थ तितलो तो गट जावंक जाय. देखून आमी आज ह्या सिसांच्या विशयांत आज आमी आयकता 12 जाणांक दोगां जावन ग्रूप जावन धाडलेले तांकां. आनी हळ्यांनी ह्या वाड्यांत वता आसतना खंयचें घर तूं विसताय त्या घरांत राव, घरां बदली नाका, एका घरांत राव आनी त्या वाड्यान तुजें काम कर आनी देवाचें उतार परगट कर. आनी जायते अजपांनी अद्भुतान तांच्या मारिफात जाल्ली आमी पळयता. देखून देवाचें उतर परगट करता आसतना जायतीं अजपांनी अद्भुतां घडटात. आज आमी कितें पळयता म्हळ्यार खंय देवाचें उतार परगट जाता थंय अजपांनी अद्भुतांक 100% गॅरंटी जातात. पूण आमी देवाक थंय आमी हायलायट करच्या बदलाक ज्या मनीस थंय आतां त्या मनशाक आमी हायलायट करता. ही व्हडली एक सूख म्हण दिसता. हांवें समजोवचें, तुमी कशें समजता तें हांव नेना. पूण ही व्हडली कित्याक देवाक दिवचो आसता आनी एका मनशाच्या हातांत कितेंच ना. मगच्या भवा आनी भयणी, देवान ताका दिल्ल्या करीत तो कोणूच ह्या संवसारान कितेंच घेवंक शकना म्हणटा पवित्र पुस्तक. जुवांचो वांजेल 3 अध्याय 20 आनी 7 वाक्यांत. हर एक संगती देवान दिल्ल्या करीत ह्या संवसारांत एकच एक मनीस कितें घेवंक शकना. देखून कितें आमचें तें आसा तें सगळें देवान दिल्लें. देखून देवाक आमी महिमा दिचे, देवाची आमी स्तुती करीचे, देवाचे आमी गुणगान ताचे सर्व बरेपण आमी हेरांक सांगचे. आमकां एक सक्स जावन देवाच्या सांगाता जियोवची कृपा आज आमी मागया प्रदेश जावन. कशें आपोस्तलांक धाडल्या वेळार ते गेले हळ्यांनी आनी देवाचें उतार परगट केले. त्या घरांनी आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. पूण तांकां खंय आपोस्तलांनी तांणी हायलायट केल्लें ना. तांणी जेजूक हायलायट केलें, देवाक हायलायट केलें आनी जेजूची सुवार्थ परगट केली. जेजू विशयी ताणें सांगलें. देखून आज आमी पळयता आज एका मनशा विशयंत एक सुवार्थ परगट ताचे विशयंत चड आनी चड पब्लिसिटी करन लोकांनी ताच्या फाटल्यान इच्छे बरी करचे तरी आज प्रॉस्परिटी गॉस्पल हें पुरो आमकां आयकूंक मेळटा. देखून आमी समजून काणगेचे आमी थीर रावया, जेजूचेर विश्वास दवरया, जेजूचेर भावार्थ दवरया, मनशांचेर न्हय. जो मनीस देव कोणाकय यूज करूंक शकता, फाल्यां तुकाय देव तशेंच यूज करूंक शकता. द्या कोण अजपणे अद्भुत करचे मनीस आसा तांचे बरी तुकाय यूज करूंक शकता. तुवें ताच्या फाटल्या बरी दावोचें न्ही. तुवें मागे जेजू ताका यूज करता जाल्यार म्हाकाय तशें ती यूज कर, म्हाकाय तूं उपयोग कर. ती ताका देणी दिल्या जाल्यार म्हाकाय तूं देणी दी. कित्याक देव कदेळ पक्षपात करचो देव न्हय.
पार्शालिटी करना न्ही गे, सगळ्यांक एकच प्रकार पळोवचो देव. देखून तूं प्रिपेर आसाय गे, तूं देवाचें काम करूंक प्रिपेर आसाय गे. तुजें जिवीत कशें आसा? जर तुजें जिवीत पदका रहित संपूर्ण तुवें रिपेंट जावन सगळ्या पदकांतान सुटका जावन देवाक मात्र विश्वासान पातयेताय, भावार्थ दवरताय, जेजू खातीर मात्र तूं जियेताय जाल्यार आनी खंयचें तुका जाय दिसपरते ग्रास कितें देवाचेर डिपेंड जावन तूं जियेताय जाल्यार खंडीत जेजू तुज्या मारिफाती अजापांनी अद्भुतां करूंक शकता. देखून आमी तांचे बरी जावंक शिकचे, सांता भक्तां बरी जावंक शिकचे. आनी देखून आमी समजून काडया मगच्या भाव आनी भयणी, जेजून कितें आमकां ताकद दिल्ली आसा. चिरयेन दुडू घेवन वचो, वाटेक दांडो, शिवाय दुसरें कितें वरिनाये. दांडो म्हळ्यार त्या वेळार तशी वाट आसली. आतां आमकां दांड्याची गरज ना, आमकां आतां व्हेकलांची गरज आसा. व्हेकलां हर एकल्याडेन आसात, आमी आमचे कडेन आसात. कित्याक पयलें गुड्या माळ्यांनी तांणी रानां माळ्यांनी परत सोलोन वचचें आसतालें एका गांवांतल्यान आनी एका गांवाक. दुसरी कितें वाट नासली, त्या वेळार तांकां दांड्याची गरज आसली. आनी देखून दांडो काणग्यो वानो घाली येत म्हूण सांगता. खंडीत जावन कांट्या कुट्यांनी वेता आसतना वानो नासतना न्ही कशें चलचें. वानो घाली येत पूण दुडू व्हरनाकात, चिरयेन तूं दुडू व्हरनाकात, कान जेवण कितें व्हरनाकात. खंयच्या घरान तुमी रावता थंय जेवा बरें कर, ते तुमकां ते स्वागत करतना तांच्या घरान तूं रावा. खंयच्या घरान तुमकां स्वागत करना थंय तातूंत फाटी येया. देखून ओल्यो संगती आज आमी जेजूक आमचेर प्रत्येक जाण आमी आज एक समजून काडया. हर एक आमच्या जिवीत असो भावार्थ जेजूचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून जियोंक आमी फुडें सरया. देखून कितेंय जावं दी, अनवरां येवं दी, कश्ट येवं दी, पिडा शिडा येवं दी, निरासपण येवं दी, सलवण येवं दी, ह्या रिणाचे भार आसूं दी, हें सगळें जेजू सांगत आमी सलकत. हें सगळें कुरीस आमच्या खांद्यार काणी घेवन गेल्यार खंडीत आमचो कुरीस हळू जाता आनी आमचें वजें हळू जाता. कित्याक हर एक संगती समी जेजू आमचे तान पयस करता, आमकां खंडीत जावन बरी भलायकी दिता, निरासपणांतावन आमकां भायर काडटा, सलवणेतावन आमकां भायर काडून जैत आमकां दिता आनी खंडीत रिणाचे भार सकाळ सगळे परिहार जातात. कित्याक जेजूचेर मात्र विश्वास दवरून जिवंक फुडें सरया. ते अपोस्तल जेजूच्या उतराचेर विश्वास दवरून गेले. देखून ते अजापांनी अद्भुतां करूंक लागले, सर्व पिडेस्तांक गूण करूंक लागले. ते तांकां देंवचार धांवडायले. तांणी सगळें तांणी जेजून कितें कामां केल्लीं त्या 3 वर्सांनी तांणी पळयलें, तांच्या जिवितांत तांणी करून दाखयलें. देखून आमी जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार जेजू भशेन जावंक आमी शिकया आनी जेजू भशेन जावंक तो भावार्थ जाय, तो विश्वास जाय, एक बरी जिणी जाय, निथिवंत जिणी आमी जिवन पवित्र आत्म्याचे अभिशेकान घेवन फुडें सरल्यार खंडीत आमकां वाट्यो उक्त्यो जातल्यो आनी पवित्र सवेंत पवित्र सभेक विधेय जावन आमी फुडें सरता जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां आनीक चड आनी चड आशिर्वादीत करतलो. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगाता श्रीमतेर तूं सदैव आनी सदैव पावळच्यो कशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा पियां खातीर विनयतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.